여러분 가운데 आमच्या दुसमन हल्ले बाबाचे मेन फ्राचे निस्प्रिता संताचे आमेन. सोतमंतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गान पिदमीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो आंकुहान मरेत हांव जल्मलो पावस पिलो काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मोदें देंवलो दुसऱ्या दिसा मेलेलो शिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पविदार देवापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवेन मेलेल्यांची मुनसुबी करूं येतालो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभे शिवून जालो आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. Naman mre gurpen milele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen milele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Naman mre gurpen bilele srespo judaisa osra moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu. Moy mama pa kani puta kani pavitra आत्म्या ओम जेसू बगोसम का निवारम का एम कोणाले उशातले ओ सरकार बो करून चड गरज असलेल्या दुसरो मिस्तेर सुमये स्क्रिचे वंत जातो 40 दिसांनी परजोळी जावन स्वर्गात चडलो. आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बागेंदे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बागेंदे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बागेंदे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदी आनी सदां सर्वता आमेन. ओम जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां हेम कोणाले उशातले वर सरकार बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सुमी जेजू क्रिस्त स्वर्गा वयतोच पाठयलो देव सुपी संता सनेक मिले स्वातीर सुय आसल्यांक वारमरी आनी आपोस. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन मिळले सगळे स्पोर्ट्स दैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या
Om Jesu bogosam ka nivaram kaim konale bushatle o sargar bokurun चढ चौथो मिस्तेर सुमेच्या मोन्ना उपरांत कमरी साबारोसांनी सर्गा गेली. आमचो दिसपटो इगरास चमकांदी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यंतीम रे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आनी सदां सर्वता आमेन. ओम जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणले उशेतले वो सरगार बो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर भोव पवित्र तुवें आंकवार मरेक मुकुट आयली आनी तिका केली राणी स्वर्गान संवसाराची. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बुलले सगळे स्पोर्ट दायसा ओसऱ्यामध्ये तो सदो आणि सदो तुझा पुशेसू. नमान मरे कृपेन बुलले सगळे स्पोर्ट दायसा ओसऱ्यामध्ये तो सदो आणि सदो तुझा पुशेसू. नमान मरे कृपेन बुलले सगळे स्पोर्ट दायसा ओसऱ्यामध्ये तो सदो आणि सदो तुझा पुजेसू. नमान मरे कृपेन बुलले सगळे स्पोर्ट दायसा ओसऱ्यामध्ये तो सदो आणि सदो तुझा पुजेसू.
naman mere kurpen belele sures poch daisa osra moden to sodo ani sodo to sa puchesu naman mere kurpen belele sures poch daisa osra moden to sodo ani sodo to sa puchesu naman mere kurpen belele sures poch daisa osra moden to sodo ani sodo to sa puchesu naman mere kurpen belele sures poch daisa osra moden to sodo ani sodo to sa puchesu naman mere kurpen belele sures poch daisa osra moden to sodo ani sodo to sa puchesu naman mere kurpen belele sures poch daisa osra moden to sodo ani sodo to sa puchesu Mo'y mama pa kaning puta kaning pavitra atmiya Om Jesu बघोसम का निवारम कायम कोणले विषयतले वो सरकार बो करून चढ करत असलेल्या नमान राणी का कुडचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृताने बरवसो आम्ही परदेशी वेची बाळकां येदुकाच्या कोणान असताना आस्कार आनी सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्यार शरातिनी तुजी काकुडची नदर आमचेर घाल तूं कवाळे आनी दिलो आंकवार मरे या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय पाप साहेबाचे इंतेसा पासत सगळीं म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच दयेसा osrea moden tu sodo ani sodo tu sa pujesu magen timre devache mai ama papiya hatiri vinati kor atani amcha manancha velar amen moima bapa kani puta kani pavitra atmiya adi an sada sarvata amen
आज आमी परब करता म्हणून संतोषी कांसा सर्वेस परब वाखाणटा आमची काळजां मुरगोडटा जिव्या देवाक वाजता 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 Eșcolul disomboli, pataventi gieli, deva giagivar moli, deva giamogan lasti, amci calza murgorda, živja deva din pasta. 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणानो, आयज व्हडा दोबाज्यान आमी पेरपेत सकूर सायबिणीची परब समोरुमता. हे परबे समयार आमी असो विशय घेतला. आंकवार मारिया सोडवणेच्या मिसावांत सहभागेलीन आनी साक्षीदारीन भाग्यवंत इरेनियोस मारिया विशीं अशें म्हणटा. मारिया आपल्या विस्वाशीपणांतल्यान आपल्याचे आनी सगळे रोचणेचे सोडवणेचे कारण जाली. Mary was obedient and became to herself and to the whole human race a cause of salvation. मारयेन पूर्णतायेन देवाच्या सोडवणेच्या मिसावांत वांटो घेतलो आनी आपले जिवीत देवाक एक हात्यार केलें. पवित्र सोबीच्या मिसावांक खांद मारूंक आनी आमचें जिवीत जेजूक गोवाय दितले करूंक आज तिचें जिवीत आमकां एक आव्हान जाता. देखून जी उतरां तिणें कानाच्या लग्ना वस्त्र्यांत उद्गारलीं तीच आज ती आमकां म्हणटा. तो सांगता तितलेंय तुमी करात. जेजूचें मिसांव आमकां सगल्यांक बावतिजमाच्या आनी क्रिस्माच्या संस्कारांतल्यान फावो जाला तें खुशे मनान स्विकारूंक आनी पाळूंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां आदार आनी कृपा मागुया. मोगाळ भाव-भयणीनो, तुमच्या पादविकाराचें आमंत्रण स्विकारून ह्या पेरपेत सुकूर सायबिणीच्या फेस्ताच्या मिसाचें बलिदानाचें येजमानपण चलोवंक म्हाका भोव व्हड खुशालकाय भोगता. पेरपेत सुकूर सायबिणी, म्हजें नांव सुकोर. पेरपेत सुकोर न्हय, सुकोर आदार. पेरपेत सुकोर म्हळ्यार शाश्वत आदार, चुकोय नासलेलो आदार, सदांच हाय तो आदार.
ही परब आमच्या गोंयांत जायते कडेन नावस्ती जाल्ली आसा आनी तुमच्या फिरगोजींत एक आदल्या दुसऱ्या परबां बराबर व्हडली परब आनी ती समरुमूंक तुमचे बराबर म्हाका कुशालकाय भोगता. आंकवार मरेचो आसरो मागून तिचे विणवणेन देवाचें आशिर्वचनां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबांचेर ओतोय म्हूण करीत भाशेन ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी मिसा बलिदान फळादीक जातलें जाल्यार आमचें पातोक आमच्यो अस्कोताय ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं समुदाया लागीं पवित्र सभे लागीं बोगसणे मागुया. जावं मोजे सोवे तुज्या उतरा पोरमोणे. सायबीन मायन आपल्या जिवितान देवाचें उतर आयकलें आनी त्या पोरमोणे ती जियेली. आमी देवाचें उतर वाचलां पूण तें वेव्हारान घालूंक फाटीं सरल्या. संवसार बुलयतल्या शिकोवण्यांक आमची काळजां ओडल्यांत पूण देवाच्या शिकोवण्यांक आमी बेरे कान दिल्यात. आमकां बोगोस सायबा. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. सायबीन मायन आपल्या शेगुणाचो पोरजोळ सोगल्यांक फाकोयलो. देवान आमकां सोबार गुणांनी आनी देण्यांनी बोल्ल्यांत पूण ते आमी पवित्र सभेच्या आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वापरूंक आयतें मोन दाखोवंक ना. बोगोर आमकां बरेपण आसा थंयच आमी आमची सेवा दिल्या. आमकां बोगोस सायबा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. सायबीन मायन आपल्या जिवितान अणभवलेल्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासलो आनी ताच्या उपकारान आनी ताच्या आशिर्वादान जियेली. कांय पावट आमी आमच्या गोराब्यांनी आमच्या आवयचे कोश्ट आमी ओळखूंक तांकां दिनवासूंक आमी विसरल्या. ती तांची एक जबाबदारी आनी कायदो म्हूण आमी पळयला. आमकां बोगोस सायबा. Ciao, zwiat posla.
प्रार्थुया. हे पोरबेचे मिसाचे ते सावन भेटयता रॉक आनी मारिया सुंता तावेरा आनी तांचें कुटुंब आंकवार मरेच्या विणोवणे उदेशी तांच्या गोराब्याचेर सबार देवाची आशिर्वचनां मागुया. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मरेक आमी आज भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणोवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोल. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो गोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेली सोगली कुलां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोतूय ताचे बरोबर गेलो. आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. आब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोताक आपले बाच्याक आनी हारांत सोगली गिरेस्काय आनी पोरजा जमयली तितली घेवन कानानचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेच्या पवित्र जाग्यार पर्यंत म्हणजे मोरेच्या शिंदूर रुका पर्यंत ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. आब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हणलें, हो देस हांव तुजे सोस्तीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलेलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्रामान एक वेदी बांदली. देवाचें उतरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. ताची उतरां हे परी. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सगलीं बरोबर गावया. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण असोक्तांचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 60 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब.
बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण देवाचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यात तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडेंच विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यान. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves sporak soy soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy, sorves sporak soy soy. बागयो तांकवार मारी, तूं सुदेव, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवन आयलो. Sorves sporak soy soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy soy, sorves sporak soy, sorves sporak soy soy. Sorves por तुमचे सोवे आसू, सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलेच्या काना गांवांत एक लोक नासले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोकनाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें करात. थंय जुदेवाची शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतोसोर भरली. ताणें तांकां म्हणलें, तांतले इल्लें काडून लग्नाच्या जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो. पूण उदक काडलोले ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरले. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Vacani tuca Christa. मोगाळ भावां भयणीनो, जायतीं वर्सां फाटीं जेन्ना हांव
रोमांक शिकतालो थंय तावन आमी सुट्टेच्या दिसांनी खंयसरूय तरी वेताले हांव कुमसारां आयकूंक इटालियन लोकांची. आनी म्हाका सर्त पडली मिलांव जिल्ल्यांत मिलान. थंयसर एक सांतवार आहा. इटाल्याक जायत्यो सायबीण मांयच्यो सांतवारी आहात. जायते कडेन सायबीण मांयचें दर्शन जालां. तातूंतली एक सांतवार म्हळ्यार मादोना दे मिराकोली कोर्बेत्ता. ओरचोऱ्यांची आंकवार मारी कोर्बेत्ता. थंय ही घडणी घडली 1555 वर्साक 17 एप्रिलाचे पास्कांच्या ब्रेस्तारा दीस. पास्कांचो ब्रेस्तार जातूच पास्कांचो दीस जातूच ब्रेस्तार येता त्या दिसाक. आजून थंय व्हडल्या दोबाज्यान सायबिणीचे दिसणे थंय त्या दिसाक समारंभतात आनी जायतो लोक थंय येता. थंयसर हांव कुमसाराक बसतालो. सकाळची 6 ती 12 पासून, दोनपारची 3 ती 7 पासून. आनी व्हडली मिलाग थंय जाताली ती म्हळ्यार तोरणाटीं कुमसाराक येतालीं. जंय सांतवार आहा थंय तोरणाटीं कुमसाराक वेतात. तें कोपेल आसलें धाकटुलें बाग्योन निकोलावस, आमी सांता क्लॉज म्हणटात ताका भेटयल्लें धाकटुलें कोपेल तें. आनी ह्या कोपेलाच्या मुखार जो फासाद आहा कोपेलाचो, त्या फासादाचेर एक व्हडलें आंकवार मरेचें चित्र आसलें, फ्रेस्को आसलो, ऑयल पेंटींग. ग्रेगोरियो जावातारी हाणेन चितारलोलें. आंकवार मरी सोदरेर बसल्या. तिच्या दाव्या हातांत बाळोक जेजू आसा आनी तिच्या उजव्या हातांत एक पुस्तक आसा. आनी तें पुस्तक आपले उंटेर दवरून एक बोट दाखयता त्या पुस्तकाक. आनी ग्रेगोरियो जावातारी जाणें चितारलें. भोव फांकी चितारपी तो. इटाल्याक मिलावांत जायतीं ताचीं चित्रां आसात, फामाद चित्रां आसात. तो अशें म्हणटा, एके वाटेन तिच्या हातांत बाळोक जेजू आसा जाल्यार दुसरे वाटेन हेंच देवाचें उतर. देवाचें उतर जें मास जालां तें आसा एके वाटेन. दुसरे वाटेन हें बरयल्लें उतर आहा. आनी ग्रेगोरियो जावातारीच्या मनांत हीं उतरां तो सांगीत तें करात. आयचें शुभ वर्तमान जें पोरगोट जालां तीं उतरां सांगता. आंकवार मरी त्या सिरवीदोरांक सांगता तो सांगीत तें करात. ह्या कोपेलाच्या आदरार, जंय आमच्या इगोर्जांनी व्हडलो आदर आसा, धाकटुले भुरगे 6-7 वर्सांचे थंय खेळोंक येतालेच दिसाच्या दिसाक. आनी कसलो खेळ जो आमी आमच्या भुरगेपणांत खेळटाले हांव तो गोड्ड्यांचो खेळ. आतां तो हांवें जबर पळोवंक ना गोंयांत, पूण आमी भुरगे आसतना गोड्ड्यांचो खेळ खेळटाले हांव. आनी ते गोड्ड्यांचो खेळ खेळटा आसतना त्या क्वारमरेक दिश्टी पडटाले ते एक जाणटे चेझारे स्तांपिनो, आंतोनियो देला तोर्रे आनी जोव्हानी देला तोर्रे हे दोगूय निमणे भाव. जोव्हानी देला तोर्रे हो धाकटुलो घडये 5-6 वर्सांचो आसलेलो आसतलो. तो बेरो आनी मोनो आयकूंक येना देखून उलोवंक जायना, पूण तो आपल्या भावा बरोबर खेळटालो. अकस्मात हो भुरगो उलोवंक लागलो आनी ताणें अशें म्हणलें आपल्या भावाक, आंतोन पळय ही ती बायल जी ते सोदरेर बसल्या ती सकयल आयली आनी तिचो बाळोक आमचे मदें खेळटालो. ताका ती उखडली आनी पोत्तून गेल्या आनी थंय ती बसल्या. तुमी पळयल्या ताका. ह्या दोगां भुरग्यांनी बाळका जेजूक पळोवंक ना, फकत हाणेंच पळयलो. आनी हो बाळका जेजू ह्या भुरग्याक पेकोवणी दिली आनी पेकोवणी दिल्या उपरांत आंकवार मरी देंवली आनी ताका घेवन वयर बसली ते सोदरेर. ही पयली मिलाग. अशें तांणी पोरगोट केलें आनी थंय सरले
व्हडले श्रीमंत लोक आयले आनी तांच्या मेयरा बराबर ताणें चिंतलें ही सुवातेर आंकवारमरीचें दर्शन जालां, ही सुवात पवित्र. आनी तांणी बागेवन निकोलासाच्या कपेला मुखार आनीक ही सांतवार चडयली. आनी सकयल म्हणजे लोकांक मीस सकयल जाता तें पळोवंक लोकांक एक आडसार कसो केलो, पूण सांतवार वयर केली. दोनी वाटेनी शिडी घातली आनी वयर जें चित्र आसलें ताका एके भाशेन वयर प्रोटेक्शन घेवन ती सांतवार केली. पावल सोवो जो मिलानचो कार्दियाल आसतना जोवानी बात्तिस्ता तो येवन भांगाराची कुरो त्या चित्राक ताणें घाली. तो मिलानचो कार्दियाल आसतना मागीर तो पाप साहेब जालो. म्हणजे ही सांतवार एकदम फामाद. आनी तुय ते सांतवारेच्या लादान एक व्हडलें कूड आहा जंय सगल्यो मिलाग्री चमत्कारां उरचोऱ्यां बरयल्लीं आसात आनी थोडीं भोव चितारलेलीं आसात. ते भायर वोटीव ऑफरींग म्हणजे जांकां सायबीण मायेक कृपा केल्या तांची सगल्यांच्यो खुणां काळजाच्या रुपान ओ भांगाराच्या ओ रुपयाच्या रुपान थंय घातलेल्यो आहात. आनी ह्या कुळांतल्यो 3 ओरचोऱ्यां म्हाका एकदम बरीं लागलीं. एक ओरचोऱ्या म्हळ्यार थंय चितारलेलें आहा एक त्राक वालो, तो चिऱ्यांचो काडलेलो त्राक घेवन देंवता आनी देंवता आसतना रस्तो कोसळटा ह्या त्राकाच्या चिऱ्यांच्या पेजान. आनी तो रोखडोच अशें म्हणटा, कोरबेताची सायबिणी तुज्या पुताक जेजूक धाड आनी हो म्हजो त्राक जो पडटा इतले वयर तावन तो वाटाय. आनी टाट करून हो कोसळटालो तो रस्तो बंद जालो आनी तो आपल्या रस्त्या वेल्यान सारको देंवलो. दुसरी एक मिलाग इगोर्जेचें काया सावन चलतालें म्हणजे वायट वॉशिंग, चुनो मारताले. आनी चुनो मारता मारता एक दादलो वावराडी चुनो मारता ताचो हात निसरलो आनी तो वयर तोरितान पडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, कोरबेताचे सायबिणी तुज्या पुताक जेजूक धाड आनी म्हाका वाटाय. आनी तें अशें म्हणटाच ताका कितें धरूंक मेवलें आनी थंय तो लांबोवन उरलो. ही एक मिलाग. तिसरी एक मिलाग एका धाकटुल्या भुरग्याची. त्या धाकटुल्या भुरग्यान उको लायता तो उको उगतोच गिळ्ळो आनी तो भितर लागलो आनी तो बोवाळ मारून रडटा. हें थंय बरयल्लें आसा. ताची आवय मागणें करूंक लागली, कोरबेताचे सायबिणी तुज्या पुताक जेजूक धाड आनी ताच्या ताळ्यांत हात घाल आनी तो उको काड. रोखडेंच हे भुरग्याक हुंकली आयली आनी तो उको जो तोपलोलो तो आपशींच भायर पडलो. ह्यो 3 मिलाग्री म्हाका जाल्यार एकदम मानवल्यो. आनी तुमकां सांगलां ते भाशेन व्हडांतली व्हडली मिलाग जंय ते सुवातेर जाता ती म्हळ्यार थोरणाटे थंय येतात कुमसार जावंक आनी बरें कुमसार करून वेतात. आमी म्हणटा तोरणाटी कुमसार जायनात, जातात आपले फिरगोजेन ते जायनात, पूण हे भाशेन जंय श्रायन आसा जंय सांतवार आहा थंय वचोन गुप्ती आमचे तोरणाटे कुमसार जातात. ही व्हडली मिलाग. ही मिलाग्रींत ओरचोऱ्यांत कितें दिश्टी पडटा मोगाळ बावमडिनो? 3 वस्तू सायबिणीचे शेगूण दिश्टी पडटात. सायबीण माय ह्या भुरग्याक पडयता. ती जाणा ओ मोनो आनी बेरो. ती जाणा ह्या भुरग्याची गोत. जाणा जाल्यार पुरो ना. ती आनीक एक पावल मारता. तिका ह्या भुरग्याचो हुस्को आसा. ओ व्हडलो जातूच कसो उतरतलो? ताचे कडेन उलोवंक जावचें ना, ताका आयकूंक येवचें ना. तसोच उरतलो बाबडो. तिका हुस्को आहा. हुस्को आसल्यार पुरो ना. तिसरें पावल ती मारता. ती एक पावल मारता. आपल्या पुताक जेजूक म्हणटा, बाबा वस त्या तुज्या सारकेल्या बाळकाक बरो कर आनी यो. आनी तो वेता आनी तिका बरो करता. काना गांवांत जें कितें जाल्लें तें आमकां थंय दिश्टी पडटा. आंकवार मरी जाणा
ह्या अकोल न्हवऱ्याक नवीनच अकोल न्हवरो निकतीच लग्न जाल्यान व्हडलो संतोशाचो दीस आनी सोरो कुशालकायेची वस्त. सोरो ना जाल्यार कितें तरी उणें आहा. सोरो कुशालकाय हाडटा आनी तांची कुशालकाय बिगडली. आंकवार मरी जाणा, ती जाणा जाल्यार पुरो ना, तिका हुस्को आसा ह्या जोड्याचो. हे जोड्याक लोक कितें म्हणटलो, तांचें नांव पिड्यार कोत्तलो, कसलीं कसलीं उतरां उलयतलो. तिका हुस्को, तांचें नांव पिड्यार जाल्लें तिका नाका. हुस्को आसल्यार पुरो ना, ती पावल मागता, आपल्या पुताशी वेता आनी म्हणटा तांकां सोरो ना. आनी तो म्हणटा म्हाका आनी तुका कित्याक पडलां वस्तुरे, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. म्हजे ती ओरचोऱ्यां करपाचो वेळ म्हजो केन्ना पावतलो, मागीर पावतलो. हें उदक आहा तें हांव सोरो कोत्तलो आनी सोरो आहा तें रगत कोत्तलो. ओरचोऱ्यांचो वेळ म्हजो तो आजून पावूंक ना. तो पावप म्हणल्यार पास्कांचो गूट आपणावप, हो तो व्हडलो मिस्तेर. पूण ती म्हणटा तो सांगीत तें करात. तो सांगतलो, ती जाणा हो कोत्तलोच. कित्याक तो आपलें भौशीक जिवीत जियेता आसतना ताका सांगची गरज आसली. तो आपशींच लोकांक बरो कोत्तालो, हें ती जाणा आसली. आनी देखूनच ती ताका म्हणटा, लोकांक म्हणटा सिरविदोरांक, तो सांगीत तें करात. मोगाळ बांबळिनो, आज तुमी बरो विशय विचून काडला. सोडवणीच्या मिसावांत आंकवार मरी सहभागेलीण आनी आंकवार मरी साक्षीदारीण. सोडवण हाडल्या जेजून, पूण सोडवण हाडूंक तिचो आदार जाय पडलो देवाक. ते पासत आमी तिका म्हणटा सहभागेलीण. ती सहभागीदारीण जेजूच्या सोडवणीच्या वावरांत. सुरवातेकूच जेन्ना गाब्रिएल बोडयान तिका सांगलें तुका देवान विंचून काडल्या, ती खुशाल जाली. तिणें आपलो सहकार दिलो. तेतीन तावन तें 50व्या दिसाक पवित्रत्म हे पासून तिणें देवाक सहकार दिलो. आनी सोडवणीचें मुख्य तत्व आनी कारण म्हळ्यार पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो ना जाल्यार सोडवण ना. पवित्र आत्म्याचेच पदवेन आंकवार मरयेच्या कुसव्यांत बाळोक जेजू संभोवता आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान 50वो दीस पवित्र सभेक जल्माक हाडटा. आनी ते पासत पवित्र आत्मो ना जाल्यार सोडवण ना. ह्या सोडवणीच्या वावरांत पवित्र आत्म्याक अदीक उक्ती जाली ती आंकवार मारी. आनी देखून ती सहभागीलीण जाली, सहभागीदारीण जाली ह्या सोडवणीच्या कामांत. सगळ्या आख्या जेजूच्या जिवितांत ती सहभागीदारीण जाली. भाग्यून ताकूच तीन तिचे विशीं उलोवन अशें म्हणटा, तिणें जेजूक पयलो आपल्या काळजांत संभोयलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो. जायत्यो वस्तुऱ्यो आसल्यो, तांकां देवान विंचून काडूं येताली, पूण त्यो पुरत्यो नासल्यो. आंकवार मरेन जेजूक पयलो काळजांत संभोयलो, काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो आनी त्याच पासत ती सोडवणेची भागीदारीण जाली. आनी देखूनच जुंय जुंय जेजूच्यो परबो आहात थंय पवित्र सभेन आंकवार मरेच्यो परजो दसयल्यात. देखीक जेजूचे जल्मांची परब आहा, आंकवार मरेची जल्मांची परब आहा. जेजूच्या कुर्साच्या जैताची परब आहा 14 सप्टेंबराचे. 15 इगोर्ज मातेन आंकवार मरेची दुखींची परब बसयल्या. जेजू कश्टवलो कुर्सार, बराच भर तिचेंय दूख. तिका 7 दुखी, जेजूक 5 गावे. 7 दुखी म्हळ्यार संपूर्ण दुखी. जेजूचें आख्खें जिवीत कश्टांनी भरलेलें. तिचें 7 दुखींनी म्हळ्यार आख्खें तिचें जिवीत कश्टांनी भरलेलें. ते पासत कालबारचो दोंगोर चडटा आसतना ती ताचे बराबर आसली सहभागीदारीण कशी ह्या सोडवणीच्या वावरांत. मागीर आंकवार मारी राणी, जेजू राजा, आंकवार मरी राणी. जेजू आपल्या रायपणांत वेता, आंकवार मरी राणीपणांत वेता.
जेजूचे काळजाची भोगती आमी करता आंकवार मरेच्या नीस काळजाची भोगती म्हणजे दोगांयक बाराबोर घातल्यान सोडवणीच्या कामांत आंकवार मरेन आपलें सोहो बागेलीपण दाखयलें देखून ती ह्या सोडवणीच्या वावरांत सोहो बागेली. हो वावर जेजूचोच न्हय पूण जेजू कूड दिवंक ती वावली. जेजूची कूड तिची कूड. हांगासर आल्तारार येता ती जेजूची कूड तिची कूड. आनी ते पासत आंकवार मरेक जेजूच्या सोडवणीच्या वावरांतली कुशीन काडूंक जायना. ते पासत सोडवणीच्या मिसावान ती सोहो बागेलीन आनी बरो विशय तुमी विंचून काडला. आनी सोहो बागेलीन जाल्यार ती मागीर साक्षीदारीण जाता. सोडवणीच्या जिविताचो एके भाशेन तिणें सोडवणीच्या जिविताची तिणें गोवायकी दिली, साक्षी दिली. आख्ख्या आपल्या संबंद जिवितांत ती गोवायकी दिवंक वावुरली, साक्षी दिवंक वावुरली. जेजूची साक्षी रोगताची साक्षी, सांतां भोगतांची साक्षी रोगताची, पूण तिचे रोगत वारोय नासतली साक्षी. आमी म्हणटा सुको मार पडला ताका, आंगाक मार दिसना, सुको मार. तेच भाशेन आंकवार मरेचे साक्षी सुखी साक्षी दिश्टी पडना पूण तिका ते 7 दुखी उदेशी तिची साक्षी जाली ह्या सोडवणीच्या वावरांत. लुमेन जेन्सियम हो वातिकान दुसरे 20वेचो दाखलो आपल्या 8व्या आवेस्वरान जे आंकवार मरेक भेटयला थंय अशें म्हणटा, जें कार्य देवान आंकवार मरेक सुरवातेकूच दिलें तें कार्य ती स्वर्गार व्हेल्या उपरांत आजून तें चालू दवरता आपले विणवणे उदेशी अशें हो डॉक्युमेंट म्हणटा. म्हणजे हेचे भाशेन आमी आयकलां हे घडणेंत कोरबेताचे ती स्वर्गार आसूं ती जाणा तिका हुस्को आहा आमचो आनी ती आमचे पासत कितेंय तरी करूंक पावल मागता. 4-5 वर्सां फाटीं द नॅशनल जियोग्राफीक ही मॅगझीन फामाद आनी ही मॅगझीन चडश्यो धर्मीक वस्तू हाडिना, निधर्मीक वस्तू हाडटा, सेक्युलर हॅपनिंग्स. पूण थंयसर एके वस्तुरेन एक बरो अजनादीक लेख बरयलो. The most powerful woman on earth is the Blessed Virgin Mary. संवसारान भोव पदवेदार आंकवारी म्हळ्यार भोव निश्कळंक आंकवार मारी. आनी थंय ती दाखयता सायबिणीची जुंय जुंय दर्शनां आसात आख्ख्या संवसाराक. थंय कितलोसो लोक येता आनी ती म्हणटा फकत क्रिस्तांवच न्हय, कातोलिकूच न्हय, क्रिस्तांवच न्हय पूण मोयरांचो लोक आनी दुसऱ्या धर्मांचो लोक आनी जो धर्म स्वतमानिना तोय लोक लाखांनी करोटांनी हाजीर जाता. हीच वस्तुरी पदवेदार वस्तुरी कित्याक ती लोकांची मागणी आयकता, तिका हुस्को आसा आनी ती लोकांचे वस्तू शाती पावोवंक पावल मागता. इतली पदवेदार. आनी ते पासत तिका म्हणटात पेरपेत सुकूर सायबीण म्हणजे शाश्वत आदाराची सायबीण. शाश्वत म्हणजे सदांकाल थांबना, शेकान शेक तिचो आदार आहा, एक दीस पूण थांबना आदार दिवपाक. आनी देखूनच सुकोर सायबीण म्हणल्यार आदार दिता ती. 2 कडेन सुकोर सायबिणीची परब जाता. सुकोर्रो गांवांत हांगा बाड्डेस आनी कोरमोण्या साश्टींत सुकोर सायबीण ती पात्रोण आनी हांगाय सुकोर सायबीण आनी ती पेरपेत सुकोर न्हय, सुकोर सायबीण. ही आमी परब करता ती पेरपेत सुकोर शाश्वत आदाराची सायबीण सदांकाल आमकां आदार दितली. एके आवयचे गूण आमी तिचे सरशीं पळयता व तिचे गूण एके आवयंत पळयता. एक आवय कुजनांत रांदता जाल्यार आनी तिचें बाळ तर सालांत आसा जाल्यार एकलेंच खेवता जाल्यार हें बाळ रडटा तेन्ना ती कुजनांत तान आयकता आनी तिचें रडणें कसलें ती तिका बेस बरी खबर आहा. हें भुरगें आपलें बाळ पडलां जाल्यार एके भाशेन रडटलें.
ह्या भुरग्याक कोणें तरी भिवयला जाल्यार दुसरे भाशेन रडटलें. ह्या भुरग्याक भूक लागल्या जाल्यार तिसरे भाशेन रडटलें बाळ. आवयचो तूर आनी शिड्डूक कसलें रोडणें आपल्या बाळाचें तें ती जाणा. पूण ती कुजनांत आसा, बाळ रडटा ती ओगी रावना, ती आयकता, ती जाणा. तिका हुस्को आसा, हुस्को आसल्यार पुरो ना, आपलें थंय करपता तें तिका पडोंक ना. पूण ती पावल मारता, धांवीन वेता, उकोळटा, आपले खांकेंत घेता बाळाक आनी ताका तोंडगार कोत्ता. जाणा तिका हुस्को आहा आनी पावल मारता कितेंय तरी करूंक. हुसले आमची सादारण आवय, आमची सादारण आवय तर अशें कोत्ता. आंकवार मरी कितली करची ना जिका जेजून कुर्साची मुडी आमकां आपली आवय करून दिली. देखूनच आयचें पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां सांगता, देव मनशांक विचता, तांकां पदवी दिता, तांकां आपल्या सारक्याची करता, तांकां पवित्रपणान भरता आनी तांकां मिसांव दिता. आब्रांव जाची खबर आमी पयल्या वाचपांत आयकल्या, तो भावार्थ्यांचो बापूय ताका आपयता, ताका एके भाशेन गोठ करता आनी ताका एक मिसांव दिता. तेच भाशेन रोमकारांचो बरोयणार म्हणटा, पायगून पावलो बरोवन म्हणटा, जांकां देवान विंचल्यान तांकां आपयल्यान आनी तांचेर आपले रूप ताणें घालां आनी तांकां पवित्र केल्यान एक मिसांव तांकां दिला. तेच भाशेन आमकांय बावतिजमांच्या दिसाक आमकां विंचल्यान, आमकां आपयल्यान आनी आमकां संस्कारल्यान आनी आमकां दुतां कशीं पाठयल्यान. आंकवार मरीचे आस्तेक घेवन ती तर सहो बागेलीन जाली आनी साक्षीदारीण जाली. आमकांय सोडवणीच्या वावरांत बागेली आनी सहो वावराडी आनी सहो आनी साक्षीदारां आमकां कोत्ता. कित्याक आमी कोण? आमी जेजूची गुदार्थ कूड, आमी सोडवणीचें हातयार, आमी जेजूची कूड, जेजू मस्तक आमी सांदे आनी जेजूचो वावर हो सोडवणीचो आनी जेजूचे सोडवणीचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमी सहो बागेली आनी आमी साक्षीदारां. ह्या संवसारांत आमी अशें काम करूंक जाय. आमी कितें कोत्तल्यो? 2-3 उदाहरणां आज ह्या परबेच्या समयार तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमच्यांनी कशे भाशेन ह्या सोडवणीच्या वावरांत सहभागी जावं येतात आनी साक्षीदारां जावं येतात. पयले सुवातेर तुज्या शेजाऱ्याक एक फामील आहा, तांची धाकटुलीं भुरगीं आहात, तांचे आवय कडेन घडोना, तांकां ट्युशनाक धाडूंक, दुसऱ्यांची भुरगीं ट्युशनाक वेतात आनी तूं घरांत शिकिल्लो सावरिल्लो मनीस, तूं काम करिनाय, तुका आजून एक जॉब मेळोंक ना, तुका जाणीव आसा, तूं जाणाय ह्या भुरग्यांची गोत, तुका हुस्को आसूंक जाय हीं भुरगीं उतरतलीं, शिकचीं नात तीं, फेल जातलीं, तांकां जॉब मेळचो ना. तूं कितें कोताय? एक पावल मारताय, तूं तांगेर वेताय, ती तांची आवय तुगेर येतलो म्हूण तूं रावनाय, तांगेर वेताय आनी ताचे कडेन मागताय, तुज्या भुरग्यांक ट्युशनाक धाडूंक तुका गमना, आमगेर धाडशी, हांव फ्री ट्युशन घेता, हांव जाणा म्हाका हुस्को आहा, हांव कितें तरी करूंक पावल मारतां. वो तुज्या बाराबरचो कोण एकलो तोरनो, दाणगो, तोरणाटो, तुज्या बाराबर तो शिकतालो, इस्कॉलांत शिकतालो आनी मागीर कॉलेजीकूय शिकतालो. आतां तूं शिकलाय पूण तो ड्रग्स घेता, तो सोरो पियेता, बेबदिकाय कोत्ता आनी आडगां कोत्ता. तूं ताचो इश्ट, तो हेरांक आयकोचो ना, तुका आयकतलो, तो आपल्या आवय बापायक लागून आयकोचो ना, पूण तुका आयकतलो इश्ट कसो. तूं जाणा तें. तुका ह्या भुरग्याचो, तुज्या बागेल्याचो हुस्को आसूंक जाय. हुस्को आसल्यार पुरो ना, तूं वचोन ताका सांगूंक जाय, बाबा हें तूं कोत्ता तें बरें ना. काय बरें आमी इश्ट आसतले, हांव बरे भशेन भोंवताले आमी, आतां तूं वायट रस्त्यार पडलाय, हांव तुका आदार दिता, बरो रस्तो घे. हांव जाणा म्हाका ह्या तरणाट्याचो हुस्को आहा आनी ताचे पासत कितेंय करूंक हांव वावुरतां. तिसरे सुवातेर आमच्या गोंयांत जायते वांकडेन चल्लां, जावं समाजीक मळार जावं राजकारणीक मळार, आनी हें वायट पसरत आसा. तुमच्या तालिगांव जायतो लोक तुमी ह्या समाजीक चळवळींनी जायती मिसळ जाल्यान आनी जायते तुमचे सोशल इश्यूजां पासत तुमी झगडटात. हांव रोमा शारांत आसतना
ह्यो वॉट्सॅपाचेर आयकतालो ह्यो खबऱ्यो आनी आजून तुमी फुडें चललात तुमच्या शेतां भाटांक लागून तुमी हें बरें स्टँड घेतलां आजून तुमी घेवपाचें आसा तुमी जाणात तुमचो गांव सोबीत सुंदर तुमच्या गांवांत हिरवें हिरवें शेतां आसात हिरवें हिरवीं झाडां पेडां आसात तुमचो गांव एक बरो निसर्ग आनी ते पासत तुमी जाणात हो निसर्ग पिड्यार जाता तुमकां हुस्को आसूंक जाय आसा तुमकां कितें तरी पावल मारूंक जाय हें पावल मारप एकदम अवघड सोंपी पडी जायना कित्याक जायते एके भाशेन इन्फ्लुएन्स येता आनी तुमी पावल मारतात ते मागीर तुमी 2 पावलां फाटीं सरतात आंकवार मारी शाश्वत आदाराची तुमकां आदार दितली तुमकां ती नमणो म्हणजे तुमी ह्या सोडवणीच्या वावरांत तुमी ह्या तुमच्या गांवचें सुदारप करपाच्या वावरांत तुमी सहभागिली आनी तुमी साक्षीदारां तुमच्यांनी हुस्को दाखोवं येता कसलीं तरी आनी पावलां मारून हेंवूय तुमच्यान करूं येता आनी तेका लागून मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां आंकवार मरीची परब करता आसतना हें मागता आमचे कान उक्ते करुया आमचे दोळे उक्ते करुया आमचें काळीज उक्तें करुया आनी समाजांत ज्यो अनिती चलतात समाजांत जी लंच आसा समाजांत जें कितें वांकडें आसा तें आमी पयस करतले जाल्यार सोडवणीचें मिसांव आमचें जातलें जाल्यार आमी सह वावराडी जातले जाल्यार आमी साक्षीदारां जातले जाल्यार आंकवार मरेची देख घेवपाची आमकां गरज आसा तिची देख घेवया तिचो आदार मागुया ती आमकां मार्गदर्शन दितली आनी हो वावर करूंक आमकां उमेदीच न्हय आपल्या पुताचें बळ आमकां दितली आनी हे भाशेन हो वावर फुडें वतलो हेंच करूंक आमी सोडवणीचीं हातयारां जावन सहभागिलीपणान आनी साक्षी दिवपाच्या वावरांत आमी फुडें व्हरूंक तिकाच शाश्वत आदाराची सायबिणीक फुडें घालून आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसान कोतकोत्यान मागून घेवया मोगाळ बांबडीनो शाश्वत आदाराचे मायेचे विणवणेन आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा मुखार आमी उबारुया हांव तुमकां बरें गोवली दितलो आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूक आपल्या जिविताचो मास करूंक ताच्या पोरजोळान आनी शोकतेन आपल्या हातान घातलेले पोरजेक जेजूशी हाडूंक आनी बावार्थाचे वाटेन तांकां चलूंक बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा जोय प्रिती मोग वसता तोय देव हाजीर आसता आमच्या देशाचें राजकारण चलयतल्यांनी वांकड्यो संवयो वागणूक उमटावून प्रिती मोगान पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी हे तरेन आपली जबाबदारी मोगान आनी सेवेन पाळूंक बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे संवसाराच्या शिमापुऱ्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात आमच्या सोमेस क्रिस्ती भावा भयणांनी आपलें जिवीत जेजूचे देखीन आनी चालीन आकारून हाडूंक आनी दुसऱ्या भावा भयणांक उजवाडाचें जिवीत जियेवंक स्फूर्ती आनी नमुने जावंक बापा लागीं मागुया
विश्वासान मागतां बापा आमचे मागणे आयकून घे. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. आमी सगल्यांनी आमच्या भावा भयणांचो मोग करून खेरीत भाशेन दुखवलेल्यांचो, दुखेस्तांचो आनी दुर्बळांचो हुस्को धरून जेवूंक आनी ह्या वरवीं जेजूच्या मोगाचे जिवे उपकार आमी ह्या समाजांत जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमचे मागणे आयकून घे. सोरेस्पराची भक्ती कोत्ता ती सुभागी. ह्या वर्साक पेरपेत सुकोर सायबिणीची परब समारंभूंक आदार दितल्या रॉक आनी मारिया सुंता तावेरा आनी ताच्या कुटुंबाचेर सायबिणीचे मोजतीन देवाची उपोड्डेनी आनी बेसांव मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमचे मागणे आयकून घे. भोव कोनवाळ्या बापा, तुजे दुवे आंकवार मरेचे विनोवणेन आमची तेसांवां आमी तुजे मुखार उबारल्यान. आमी उबारल्यान ती आमच्या काळजा मनांत आसात ती आमी मागूंक नकळो ती आमी तुजे मुखार घालता. ती सगळीं स्विकारून तुजी दाराळ कृपा आमकां दी. आमी तुजें राज सगल्याक पुरगोटूंक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोवणे वेळार गायन गावया. C11 बेटोयता ही आमची दाना, पेज 32. C11 पेज 32. Widoita, widoita,
भयणीनो आनी बाबानो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मनांत आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या आदवाक सवेस फोड मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक एवेदी बोंतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्यो. ह्या पासोती देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवितान दिसान दीस आमकां अदीक बरो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ए पोरबे समयार निती अंकवारी मरेक आमी नमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकांटाव, तुका वंडिताव, तुजी किर्ती पोरगोटाव. आपल्या अंकवारपणांची बोडबीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाकांटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती ही गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात
आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया. Tumia Jesu ami ondo kaka ani ekashikle pieta ite pagi tu voi bohane so ami tuje moron urgota. बापा, जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर एवेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगेवन जुजे, बायगेवन धरून दिता, बायगेवन मिंगेल आमच्या आस्काऱ्या आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान तें सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सोदां काल तुमचे सोवें आसूं. ह्या पुर्बे समयार एकामेकाक माई मोगान शांतीची खुणां दियात.
ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो ताचे जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया. D32 मोगा वांटप पेज 64. D32 पेज 64. दिनवासनेचे गायन गावुया. E3 बापा तुका आर्गां दिता पेज 77. E3 पेज 77.
उबी रावया. प्रार्थुया. सोर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, बाग्योन तांकवार मरेचो उगडास करून सोर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच अंकवार मरेच्या आनी सोगल्या तुझ्या भोगतांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. हो वेळ दिनवासनेचो आमी करीत भशेन फाटले 9 बुधवार आनी आज 10वो बुधवार समारंभाक आमकां भाग दिल्ले खातीर पवित्रीत्वेक आमी वाकणटावन दिनवासता. ह्या महामारींतल्यानूय आमकां ह्या वर्साक हे 10 बुधवारांची भक्ती करूंक सोयीक मेळ्ळो. आज आमचे बरोबर फादर सुकूर मेंदीस आमचे बरोबर आसा. देवाचें उतर ताणें आमकां पुरगुटलां आनी आमी कशे भाशेन सहभागिलीपणान आनीक जेजू गोंय दिवचे मनान कशे भाशेन सायबिमांची देख घेवं येता तें स्पश्टपणी उक्तावण केलां. हो करून सायबिमाय आज पुऱ्यान आमचे बरोबर आपले पुताक आमकां दित आसा. करीत भाशेन फादर सुकुराका आमी दिनवासता. ताका रुजाय सायबिमांच्या फेस्ताक आमी आमंत्रण दिल्लें, पूण त्या फेस्ता दिसा ताच्यान येवंक जायना. इगोर्जेचो वावर आसा देखून आमी कुशाल फादर सुकूर आमचे मदीं ताका पळोवन शिवोले पादविकार कसो तो वावुरता. ताचे आदीं डायरेक्टर ऑफ फॅमिली सर्वीस सेंटर आनी ते तसोच रायतूचे सेमिनारीन शिकोवपी कसो ताणें जायती जबाबदारी आनी जबाबदारीन वावर केला. खरीत ताचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या ताच्या गवळीक वावरांत आमी मागता. आतां मीस जाल्या उपरांत धाकटुलें पुरसांव आमी काडटले. सायबिमांची पायनेल घेवन वाती कोणी हाडूंक ना, तुमकां वाती आसात, मातश्यो वाती घेवन धाकटुले पुरसांवांत मागणेच्या मनान वांटो घेवया. आमचे दिनवास आमचे कोयराक आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस जो ही मिसाची बॅट लायव्ह ताणें आमकां आनी सगळ्यांक घेवंक जायना तांकां दाखयल्या. ताका आमचे दिनवास आमचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आनीक खास दिनवास पातकुराक जाणें 10 बुधवारांची सेवाधर्मीक रीत तशेंच लिटर्जी तयार केल्या. ताका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां ब्रेस्तार बायबल कोर्स आसा 6 ते 8 पॅरेबल्स ऑफ जिजस. कोणाकूय आयकूंक येवंक जाय, तुमच्यांनी वांटो घेवं येता. ओदीक आमी ह्या पॅरेबल्सांचेर नियाळ कोत्ता. 6 ते 8 आनी आमचे बरोबर आसता फादर मारियान डी कॉस्टा, डायरेक्टर ऑफ बिब्लिकल अपॉस्टलेज सेंटर. 30 तारखेर आमची PPCची जमात 30 तारखेर 6:30 वाजता PPCची जमात. ती आमी बेगीन केल्या कित्याक पयलेर सगळ्या सांतां भक्तांची परब आनी ते उपरांत सगळ्या मेलेल्यांचो उगडास आमी 30 तारखेर दवरल्या 6:30 वरांचेर. हे जमातीक सगळे वांगड्यांनी हाजीर जावंक आमची विनंती. 30 आनी 31 आमचे तरणाटी रेतिराक वेतात. स्पिरिच्युअलिटी सेंटर क्रूज दुस मिलाग्रिस हांगा सद्याक सुमार 50 आसात ते. तांचे बरोबर पातकूर आनी सिस्टर SP वांटो घेतिली. तांचे बसत करीत भाशेन मागुया तांकां काळिजमनाची नवसरणी. आमची तरणाटी फादर सांगतलो ते भाशेन असले सेंटरांनी वचूंक तांकां बेस बरें लागता. हे स्पिरिच्युअलिटी सेंटरांत वचून आपल्याचेरूच नदर मारूंक तांकां सोयीक मेळूं. तशेंच 31 तारखेर आमच्या गोंयांत आमी तरणाट्यांचो दीस पाळटाव. तालिगांव
युवतन रान म्हूण आसा सकाळीं 6 वरांचेर तान सुरू जाता. दादल्यांक तशेंच बायलांक चेडवांक तशेंच चेड्यांक रेस आसा. हांगा 6:30 वरांचेर सुरू जातली. कोणाक खुशी आसा तांच्यांनी धनुर्मांड घेवं येता. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. आनी शेवटी बाबा भयणीनो, आमची सिमितेर आमच्या गांवच्या पंचायतीन फुडाकार घेवन सारकी नितोड केल्या. बरी दिसता. नवो रूप दिला, नवो आकार दिला. गरजेचें तें आमी ती नितोड सांबाळूंक आमची सगल्यांची निमाणी बी आज थंय जाता. आमची कुडीक विसो थंय म्हणटच ती बरे भाशेन सांबाळूंक जाय. नितोड केल्ली आसा. भोव करून फुलां घालतना आनी भोव नीश आहात तांकां फुलां बांदतना ती काडपाक आनी ती खंय तरी एका जाग्यार दवरपाक गरजेचें. आमचो कास उलो तुमकां आतां बरी जाता नितोड जाल्यार आमच्यांनी सगळ्यां एंटणी कोत्तलो म्हूण रावंक जायना. आमची सगल्यांची सिमितेर ती बरे भाशेन नितोड सांबाळुया आनी मनान धरुया. जायते फावटी मरणाक वर्साच्या मिसाक म्हयन्याच्या मिसाक भायलो लोक येता. भायलोच लोक येतच तो सिमितेरीचेर नदर मारता. थंय तर व्हडलीं झाडां आहात, सोरोप आहात आनी कितें आहा कसलें तरी इम्प्रेशन घेवन वतात. हाका लागून सारकी नितोड केल्या ती आदली आनी मागीर ती आदली पोत्तून नवे स्थानार दवरतले हांव. पूण सगळें नितोड केलां. ती नितोड सांबाळूंक आमची खास विनंती तुमकां. आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां पेरपे सुगय साहेबांची परबी सुम्यार फेस्ताची परबी दिनवास सगल्यांक वावुरतल्यांक बूक करून आयची परब करतल्यांक आनी ताच्या फॅमिलीक आनी आमच्या याज्ञीक बाबाक फादर सुकूर मेंडीस साहेब. असल्या फिरगोजीच्या परबे सुमयार पदवीगार सगल्यांक दिनवासता. हांवूय पदवीगाराक ताच्या गवळीक वावरा पासत हे भाग्यवंत मिंगेलाचे फिरगोजेंत केलोल्या दिनवासता 4 गूण ताचे तुमचे मुखार दवरता. तो सदांच उमेदीन बोल्लोलो आनी सगळ्यां लागीं मिसोड जावपाचो. आस्ते मुखामोळ आनी बरे भाशेन जाप करून सगळ्यां लागीं उमेदीचो आनी मिसोड जावपाचो. एक गूण ताचो. दुसरो गूण बरो ऑर्गनायझर. कसली वोस्त ताच्या हातान घाली ती मांडावळ सुरवातेक ते शेवट पर्यान बोरे करपी आनी घास घेवपी ती मांडावळ बरी जावंक सपुर्नायेन करूंक हो दुसरो गूण ताचो. तिसरो गूण तुमी जाणात सिनियर सिटिजनांक तो बरो करता. जावं कोंगोटे जावं हांगासर ताणें सिनियर सिटिजनांचे जोमे घडल्यात आनी बिस्प साहेबान ताका आपोवन व्हेला पाद्रींक व्हडल्या फिरगोजेंच्या पाद्रींक उलोवप करूंक आनी तांणी सिनियर सिटिजनांचे ग्रूप त्या फिरगोजांनी घडोवन हाडूंक. आनी चवथे सुवातेर एक श्रेश्ठ गूण म्हणल्यार तो आपल्या फामिली लागीं बरे बांदपा सांबाळटा. ताची फामील एकवटान भोंवता. खंयसरूय पयस ती आसूं ती सगळीं बाराबर एकठांय येवपाची आनी एकवट दाखोवपाची. 5 म्हयने जालीं ताची आवय संपल्या बरी उत्तर पिरायेक आनी ती आवय आनी तांचे मदें बरें संबंद आसले देखून ताच्या उन्यांनी ताचो बरो परामोस केला. देखून फामिलीचो मनीस आनी ते पासत ताच्या उतराक हांवें रोखडोच पाडो दिलो. जरूय हांव तालिगांव जायते फावटी आयलां पूण ताच्या उतराक हांवें सांगलें बरें येता आनी कुशालकायेन आयलां. कित्याक की तालिगांवची फिरगोज माय फिरगोज, पणजेची माय ही, सांतिनेची माय ही, कारांजलेंची माय ही, 3 दुवो तिका. आनी ते पासत ही मुख्य फिरगोज ह्या वाठारांत आनी ते पासत ही माय फिरगोज देखून हांव कुशालकायेन हांगा येता ताचेर आनी फाद जोफील ताच्या पादकुराचेर आनी तुमचेर सगल्यांचेर सायबीणमांचे विनंतीन देवान आपली विंचलोलीं आशिर्वचनां मुजरत वतो म्हूण हांव मागतां. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. बुरसांवां कुसून भायर सरुया. आमचे कॉन्फ्रात तुमकां आदार दितले. गायन गावुया. T20 कालके रातींतली, पेज 212. T20, पेज 212. Ratitli fatia poritu. Ratitli fatia poritu. Udeta. Udeta. Akke prithviche surya poritu. Akke prithviche surya poritu. Rani Borzolta, Rani Borzolta. Rani Borzolta, Rani Borzolta. Tu favoritu tuja gunazo. Favoritu tuja gunazo. Tuja payashi pormor zayazo. Tuja payashi pormor zayazo. Soglyang babuydai, soglyang babuydai. Soglyang babuydai, soglyang babuydai. Soli bapachi avoi putachi. Soli bapachi avoi putachi. Odinot miachi. Odinot miachi. Anquar mayamchi patkya munchachi. Anquar mayamchi patkya munchachi. Sumya Jesuchi, Sumya Jesuchi. Sumya Jesuchi, Sumya Jesuchi. Doyal Sheratin Bolish Taskari. Doyal Sheratin Bolish Taskari. Ahamchi Saibirtu. Ahamchi Saibirtu. Dulov Sangatin Mogadadari. Dulov Sangatin Mogadadari. Amchi Rani tu, Amchi Rani tu.
राणी देवा बागीतले विचित्र रंगाचे बाबागिले विचित्रोंगा सुंदर कमळ तू स्वर्गा राजातले पृथ्वीर देवलोले उत्तम देणे तू उत्तम देणे तू जगा शेतातले बर्फा बंदोबे बहने पोरमोडी चिखला तोंडातले निर्मळ उपजले कमळ कमळ बसोबी कमळ बसोबी Como
विसुंदराने मनोमान दिउया एका साऱ्यांक तिका सोमेस्ता काडुया विश्वासान पडुया तिच्या कोपान सगळी सदांकाळ रावुया नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये Angkwan Maria Kamchi Sangatil Gauya Kami Sorta Vere Kalzana Voluya Noman 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 Maria Noman 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 Maria Marico vicina tu gormai adoriani sasordata la cimaie oream campaianavi tu cevi il caro cruzo orom tu jasu glugazo orso dos tu ce mai tu casetame tu cevi il caro cruzo orom tu jasu glugazo ce mai tu casetame tu cevi il caro cruzo orom tu jasu glugazo orso tosco luce mai tu casetame ही आदराची माई तूं गिरेस्त तशी उदार देवाची सोरटेणी तूं आमकां वाडटाय आमा भुरग्यांची तूं राखण कर क्रिस्तांतावन तूं आमच्या पातकांचें मोक्षणे आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेता ताळणीच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी ही आदाराची माई आतां आमी सर्वय समयांनी काळाचे क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवन शरणकाला आमकां जोपून दिवया नमान मरे देव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माई
पापियां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमचे पासत विनोती कोरे देवाचे भाग्यवंत माये प्रार्थुया या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमच्या आवय करून दिली सदांच तोयार आमकां आदार दिवूंक आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांतावन तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फळ सासणाचे सासणांक भोगूंक फावो कर हे तुजे कडेन मागता तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक ए सुम्या कुडीचे ओस्कोतायेन कोश्टो तोल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगात आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वरी आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शेवटाक गायन गावया T21 पेज 213 T21 पेज 213 So
Amen.